सो आम्ही सेकंड इयर होस्ट करतात ब्लाइंड्स क्रिकेट असोसिएशन त्यांची आता सध्या बायलॅटरल सिरीज चालू आहे. दे आर प्लेइंग अगेन्स्ट राजस्थान फॉर 3 मॅचेस आफ्टर विच दे विल प्रोग्रेस अँड गो टू नागेश ट्रॉफी विच इज हॅपनिंग इन लखनौ where they will play against 4 teams. It is basically like the Ranji trophies जाता of our cricketers. त्यांची तशी त्या लेवला वयली असतात ती. So we are hosting this the second year and we wish them all the best. बरो प्रोग्रेस करचो and माझ्या वाटेंतल्यान from GC we are giving them whatever facilities they require from us. Example grounds तेंचे आसूं आनी बाकीच्यो फॅसिलिटी आसूं, but it is my request to आमचे गोंयकार सगळे ही आमची गोंयची टीम आणि आय थिंक तांकां सपोर्ट करपाक भरपूर कितें आमकां करचें पडटलें. फॉर एग्जाम्पल दे रिक्वायर स्पॉन्सरशीप फ्रॉम वेरियस पीपल फॉर ट्रान्सपोर्ट, फॉर स्टेज एक्सेट्रा वेन दे ट्रॅवल आउट ऑफ गोवा. And it is my request to all Goikars to come forward and support this team because they are making us proud, they are winning tournaments and आमचें नांव खंय तरी इंडिया भर हितूर वयर काडटात ते. सो फुडें येवचें आनी तांकां स्पॉन्सरशीप किंवा हातबारके लावचो गोंयकारांनी, कोण इन्फ्लुएन्शियल आहा, कोण or financially well. I think it is their duty and it is our responsibility to do it. Thank you so much. एज पर आता टीम पळयत जाल्यार कसो ग्रोथ आहा टिमीचो गोवा टिमीचो आमची दे आर डुईंग क्वायट वेल. आय थिंक गेल्या वर्साय बरे खेळा ते एंड ते बऱ्या सद्या बऱ्या ग्रुपान आहा. दे आर इन द एलीट ग्रुप ऑल्सो बट दे आर प्लेइंग अगेन्स्ट गुड टीम्स. सो आय थिंक प्रोग्रेस बरो आसा एंड इन द फ्युचर इफ सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आय थिंक बरो आनीक प्रोग्रेस करतले ते.